मोगाच्या भावानो भयणीनो, फाल्यां म्हाका भोव सोबीत घर बांदिचे. फाल्यां म्हाका एक व्हडलें कारखान घेवचे. फाल्यां म्हाका बऱ्या सांबाळाचे काम मेळाचे, वा म्हज्या कामांत प्रमोशन मेळाचे. फाल्यां म्हाका मोगासो समजून येसो गुणेस्त सांगाती मेळाचे. आनी अशें म्हजें जिवीत संतोष भरीत खुशालकायेचें जायचें. हें म्हजें फाल्यांचें सोपन. आनी हें सोपन संपूर्ण जावच्याक जायती योजना आमी घालता. आनी त्या योजना प्रकार चलोवंक आमी भोव मिनत करता. थोडे फावटी सफळकायेच्या पोंताक पावता, पूण थोडे फावटी निराशी जाता. आज क्रिस्तेनाच्या काळाच्या निमाण्या वा चवथ्या आयतारा आमी आसा. नथाळा फेस्ताचो समारंभ दोळ्या मुखारच आसा. आमची सर्व तयाराय पोंता पावून आसा. क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार रावल्या. पूण आमी नथाळा फेस्ताक सरी जावचो एक प्रमुख विशय विसरल्या. बेजाराची विशय म्हळ्यार हो विशय आमी केल्ल्या गर्दना गोठ्यांत दिसून येना. हो विशय नथाळा वेळाच्या भक्ती गितांत दिसून येना. हो विशय आमच्या अलंकार शृंगारांत दिसून येना. तर कसलो तो प्रमुख विशय? तो प्रमुख विशय जावन आसा देवाचो सॅक्रिफीस. पवित्र पुस्तक सांगता, देवान सगळ्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक समर्पून दिलो. देवान सगळ्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक समर्पून दिलो. मोगाच्यानो, हे सोडवण्याचे झूज आमचे तरी. हे झूज झुजलो जावन आसा आमचो देव सर्वेस्पर. देखून आज नियालचो विशय आमच्या सोडवण्याचें जैत देवाच्या योजनाचें जैत. आमच्या सोडवण्याचें जैत देवाच्या योजनाचें जैत. देवान संवसाराच्या आरंभातावन म्हणजे मनशान देवाक अविधेयपण दाखयल्या घडयेतावन मनशाक आपणाशी परत फाटी हाडूंक सोडवण्याची योजना हाती घेतलें. आनी अशें सोडवण्याची मांडावळ हंता हंतान शेवटाक हाडूंक साबारांक ताणें विंचलें. आनी हाका सगळो पवित्र पुस्तकच बळादीक रुजवात जावन आसा. आयचें पयलें वाचप आमी पळयल्यार देवान केल्ल्या सोडवण्याच्या योजनाची प्रमुख झळक आमकां दिसून येता. थंयसर आमी पळयता, दावीद रायाच्या आडळते वेळार इस्रायल प्रजे संगी देवाच्या हाजीरपणाचो गुर्त जावन सोल्याची आर्कपेट आसली. ही आर्कपेट जेरुजालेमाक व्हरन थंयसर देवाक मजबूत देव मंदिर बांदूंक दावीद राय चिंता. पूण नाथान प्रवादी मुखांत्र देवाचें उतर दाविदाक पावता. आनी अशें दावीद समजता की ताणें देवाक मंदिर बांदच्या बदलाक देव ताच्या जिविताक मंदिर बांदतलो. म्हणजे तो एक नव्या कुटुंबाच्या वा घराण्याच्या रचनेक कारण जातलो. आनी ती संतत ससनाच्या ससनाक पळतली. जाल्यार कसल्या संतती विशांत ही उतरां? हाची जबाब आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां आयकूंक मेळटा.
मोरयेक दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. मोरयेक दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. हे वाक्य आमकां स्पश्ट करता की जुजे दाविदाच्या घराण्याचो आनी मरी जेजू त्याच कुटुंबाचो वांटो घेतात. अशें देवान दाविदा मुखांत्र केल्लो तो सल्लो प्रारंभ जाता. पूण देवाचें योजन मोरयेच्या जिवितांत जारी जावंक सुलाभ नातलें. हांगासर एक प्रमुख लिसांव मेळटा. पवित्र पुस्तकांत जे कोणाक देवान विंचला, अब्रामाक जावं दी, इजाकाक जावं दी, जाकोबाक जावं दी, हर एक प्रवादींक देवाचें उतर कश्टांतावन सुटका दिना. बगार तांचे जिवीत झुजांत झुजच्या सैनिका परी जाता. तांचे जिवीत चॅलेंजींग जाता. जायतो सॅक्रिफायस तांणी करचें पडटा. हेंच आमी मोरयेच्या जिवितांत पळयता. तिणें सबार स्वप्नां देखील कोणना. तिच्या कुटुंबाची शेजारची तिच्या लग्ना विशांत जायते उलयल्यांत आसतलीं. कित्याक तवळ जुदेवांचें लग्न आमचे आतांचे रिवाजे बरी नातलें. बगार एक चेडूं 11 तावन 14 वर्सां पयलेंच लग्न करची रिवाज आसली. आनी तांच्या लग्नाच्या पयलें येवच्या कराराचे समारंभ 1 वर्स लागीं वयतले. पूण ह्या 1 वर्साच्या वेळार ती स्त्री व्याभिचार वा प्रद्वार केल्ले दिसून आयले तर सुदैवांच्या कानुना प्रमाणे तिका पत्रांनी मारन जिवेशी मारचे क्रूर निष्ठूर शिक्षा आसली. खंडी जावन हें सकड घडीत मोरयेच्या मतींत आसलें कोणना. कित्याक ह्या कानुनाक विरोध वचून शिक्षा लाभली जायतीं आसलीं. पूण ह्या सर्व अडखळी मदें एक 12 वा 13 वर्सांची सळी देवाच्या उतराक काल जाता आनी देवाच्या योजनेंत प्रमुख हातेर जाता. तर मोगाचनो, आमच्या जिवितांत देवाचें योजना सबार आसात. पूण देवान मोरयेक विंचून काडिल्ले बरे आमी देवाच्या योजनांत बळादेक हातेर जायचे तर देवा थंय थीर भावार्थ आनी ताचे थंय आमचे कश्ट दुख सुख संभ्रमाचे समर्पण गरजेचें जावन आसा. जेन्ना हांव देवा थंय खरो संबंध जोडूंक पळयता, सगळो संवसार बदलूंक हांव वचना. पगार हांव आनी म्हज्या जिवितांत पयलें बदलावन हाडटा. आनी तेन्ना देवाचें योजन म्हज्या जिवितांत उगडतलें. हांव देवाचो खरो साकर जातलो. म्हजें कुटुंब देवाक साक्ष जातलें. म्हजो गांव देवाक साक्ष जातलो. सगळो संवसारच देवाच्या मोगाक साक्ष जातलो. तर नथळा फेस्ताचो हो वेळ आमकां भावार्थांत वाडोवंक, देवाच्या योजनाची बळादेक हातेर जावंक तसो सर्वेस्पर देव बळ आनी सकत आमकां फावो करून दी म्हूण मागया. सर्वांक नथळा फेस्ताचे सुभाशय आनी बरें वरस मागता.